गोयच्या उदरगतीच्या नदरेन मायनिंगेचे व्हड योगदान आसा। राज्यातल्या 18 खण ब्लॉकांचो लिलाव जाला आणि 6 खणी सुरू जाल्यात। फुडल्या वर्सात ऑक्टोबर मेरेन खण व्यवसाय पुराय क्षमतेन सुरू जातले आणि सरकाराक 1000 कोटी येणावळ जमा जावपाची आसा। हातूंतल्यान ट्रक वा मायनिंग भागातल्या लोकांक आर्थिक उदरगतीचे सामान मेळटले। तरणाट्याक नवी संद मेळटली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। गोयच्या उदरगतीच्या दृष्टीन मायनिंग इंडस्ट्री हाचो व्हडलो हात आसा। आम्ही फाटल्या वर्सासान प्रयत्न करीत तोपर्यंत 18 मायनिंग ब्लॉक आम्ही ऑक्शन करपाक शकले। भितरले 6 मायनिंग ब्लॉक सुरुवात जाला। थोड्या दिसाच्या भितर उरलेले मायनिंग ब्लॉक हे व्यवस्थितरित्या सुरुवात जातले। डंप पॉलिसीच्या अंतर्गत 20 डम्प्स आम्ही ऑक्शन करपाक शकले। म्हाका खात्री आसा की फुडल्या ऑक्टोबर पर्यंत सुरळीतरित्या मायनिंग सुरू जातले, जेणे करून आतापर्यंत जवळपास 1000 कोटीचो महसूल हो आमच्या मायनिंग खात्यात जमा जावपाचो आसा आणि हातूंतल्यान ट्रक किंवा मायनिंग भागातल्या सगळ्या लोकांक आर्थिक उदरगतीचे साधन मेळटले। नव्या तरणाट्यांक नव्यो संधी हांगासर उपलब्ध जातलो हे सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता।